this cause. We have started this hunger strike, and our main intention is only to demolish the illegal construction created by the spokesperson of the BJP China. So now, I would like to say that the statement in response to the decision of the Honorable PCP Minister, Shri Babu Kaulekar, which according to us is a very good beginning. That beginning said to our demands persist is for an order to be issued for the demolition of the building that has caused irreversible damage to the protected area of the old Goa monuments. We demand that the TCP immediately update the regional plan for Goa RP 2021 and all operational outline development plans, ODPs, and mark all the notified protected areas and buffer zones around all monuments in Old Goa. By updating, we are demanding that TCP shows these legal zones in the operational plans RP 2021 and all ODPs immediately to prevent further confusion. A further recommendation, they should apply not just to the heritage sites in Old Goa, but to all the 21 sites under the Archaeological Survey of India, ASI, and 54 Directorate of Archaeology and Archives sites across Goa. And also I would make it clear that by revoking their licenses, we are not happy. And we will not stop a hunger strike. We will continue this until the structure is demolished. And then only we will break off our strike. Otherwise, we are not going to get up from here. That's a clear message, and also I request the CM. Today you have seen just a few numbers because we have avoided people coming over here because there is a mass going on. We don't want to do any disturbance or anything. But before the 3rd, if this is not done, if the structure is not demolished, please, the people of Goa will show their power. They will come here in large numbers, not the numbers what you saw on Sunday, but more than that. And I hope this message goes clear to the CM that he will take a firm decision and demolish the structure. So you are giving 3 December as a deadline to the government? Yes. Yeah, simple question. Basically, there are only 2 things. From my point of view, one is whatever the Deputy CM Babu Kaulekar has made a statement. I don't want to go in the history. The mess has been created by them and they have to get out of it. Number 1. Number 2, giving verbal assurances is no good. It has to come through paper, in paper, through the proper channels that this all permissions has been revoked, not only suspended. They have to be revoked, brought to zero, and the next step should be taken is that structure has to go to ground zero. Otherwise, the coming generations are going to have a big problem at hand, because this is going to set a wrong precedent for the future generations and for the future ministers, MLAs, and all the big corporate people to do what they want to do in all the protected sites. And mind it, it's not only because this is a Catholic dominated area or because of Catholic monument. We are not Catholics, Hindus, Muslims here. We are talking about ASI, which is a baby of everybody. Today it is this monument,
Tomorrow it could be a temple monument, it could be a masjid monument, and every monument which is protected has a protected area. So this could be taken as a case study, and everywhere there will be a chaos. So this has to stop. How do Thank you you. respond to a statement of Deputy CM who is also a religion? He State- said that he wasn't the minister that time when this decision took place, but he has said that he will look into the matter. How do you see this thing? Who, Deputy CM? How can he say that? He's trying to say that the baby was not his. All this time he adopted the baby. Huh? He has adopted this baby, right? And all this time this thing was going on under his nose. And now he's trying to wash his hands. What he was doing as a Deputy CM. Huh? TCP was not with him. There is another person. Maybe this is not coming under PDA. What about Michael Lobo? This is the same man who was with the same BJP at that time. So don't open my mouth. Otherwise, even my own local MLA was on one of the committees of this, Mr. Philip Neri. He better come out with proper truth of all this mess they have made it. Your silence has killed Goa. Don't say you have not done anything. The silence also kills. Please, silence is golden at times, but silence also kills. And these people has to come out very clearly on this. Nobody can say, Moji sign na deje. With respect to one of the case study, one of the ministers is saying, to amcha barabar nashillo. No, he was there at the time. So everybody who's involved has to get this mess out. Let everybody be very clear. Babu Gaudekar cannot absolve himself saying that he was not the minister. He was the minister while this construction was going on now. Is he not aware of this construction going on? Even the CM was falling short of saying that he doesn't know whether it is illegal. And then immediately he is saying, I'll look into it. You needed 10 people to gather together to say, look into it. Huh? Thank you very much. I don't know about that. फादर युसिफ पेरेरा हांव गांवांत चिंब्याचो पदवीधर सद्या सांज आरिया आमकां हांव पयलो हांव पृथ्वेक आय एम फ्रॉम द अर्थ मदर इन इंडिया आय एम प्राउड टू बी इंडियन फ्रॉम गोवा आनी हे व्हडले गोंया हे मॉन्युमेंट्स आसा ते जायते न्हय ट्युरिस्ट पूण हिंगा भक्तीची सुवात आनी प्रोटेक्टेड एरिया म्हणटच जायते दुसरे बांदकाम येवंक जायना ह्या मनशाक तरी कोणी बांदून केला तसो तेणी आनी खंय लुगार घेवं येतालो आनी खंय करूं येताले हें सोडचें कित्याक फुडाराक अशें भाव म्हणटालो हे वायट देख जावं येता आनी कोण दुसरे बांदूंक येताले म्हणटच जाता ते भाशेन हें बंद करचें आनी जागो मेकळो करचो आनी ह्या भक्तीपणाकूच हो जागो दवरचो देव बरें करूं. हांव मारिया क्रिस्टिना बरेला हांव गांवांत करमयेचें हांव जाला जल्मला गोंयां आनी करमय आसतना हांव येतालीं ल्हान आसतना येताना हांगासर कांयच नासलें हे थिंगासर एक सांज बसलेका आहा ताचे कुशीक एक धाकटें घर आसलें त्या घरांत हांव रावतालें कित्याक तो म्हाज्या डॅडीचे फ्रेंड आसलो आनी तेन्ना तुका सांगता कांयच ना आयज हांव 61 years old आनी सो देर वॉज नथींग ओवर आनी सगळ्या गोंया हांव भोंवतालें आख्या गोंया भोंवतालें कित्याक आमकां मोग आसलो सांफ्राज साहेबाचो आमी करमयसान हांगासर चलोन येतालीं नविना करपाक आनी तेन्ना गोंय इतलें सुंदर आसलें आनी कशें आमी सगलो लोक हांगासर येवन न्हिदतालो हांवें पळयलां ह्या बोंजेसून हातीतून तो पडटालो लोकांक स्वात नासली पूण तरी आसतना ते लोक आपल्याची चादरां भुरग्यांक घेवन ओपन स्पेसीन न्हिदतालो आनी ते सायडीन कांयच नासलें थिंगासर एक धाकटें शॉप हें आसलें कूड आसलो आनी 2015 देवान म्हाका एक स्वात दिली हिंगासर आनी घर बांदपाक 2015 हांव रेंव हाडून गेल्लें तेन्ना पासून तिका कांयच नासलें ती एक होमटी हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्या आनी आतां समज तो आमकां गोंयकारांक कोणाकूय तर घर बांदपाक जाय कितले प्रॉब्लेम जाता कित्याक ते कडेन पयशे आसना खंय दिवपाक
100 फावटी तिका ऑफिसांनी भोंवचें पडटा आनी तेका घर बांदपाक एटलिस्ट 2-3 वर्सां रावता पूण हें कितें 3 म्हयन्या भितर हें वयर सोदता येदी व्हडली बिल्डींग म्हणजे कितें आमचे ओल्ड गोवा हे इतलें ब्युटिफूल इतलें देवळपणय इतली मिलाग्री जाता हिंगासर इतले पावरतान आख्ख्या संवसाराचो लोक येता हिंगासर तकच हें डिस्ट्रॉय करपाक ही बिल्डींग आयल्या कित्याक येयल्या कितें कारण ह्या बिल्डींग येवपाक आनी हांव मागता सरकारा कडेन जाता ते भाशेन हें बिल्डींग मोडून उडोवपाचें हे कोणी रिवोकेशन करून कांयच फायदो ना रिवोकेशन केल्यार ते कोर्टान वयतले तितले म्हणसर आनी तितली डिले जातली सो म्हाजो रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या सगळ्या गोंयच्या भाव भयणां कडेन आमी सगळीं एकवट जावन सगळीं येवन JCB घालून ते बिल्डींग उडोवपाचें कित्याक काय म्हणशी गव्हर्मेंट डिले करतलो आतां आमी केन्ना जुलायन कमेस केल्ले जुलायन पयलीं आमी हें केलें थिंगासर पूण ताचे उपरांत ते बिल्डींग स्टॉप जावंकूच ना जरी तर गव्हर्मेंटाक कितले कन्सर्न आसले तेन्नाच ते रिवोक करतले आसले फार्मर्स लॉ पळय कितें केलां 2 वर्सांच्या बॉर्डर तिका झगडले आनी आतां काडले सो आमकांय 2 वर्सां दवरूंक सोदता सो म्हाजे मागणे सरकारा कडेन इतलो टायम घेयनाका जाता तितले बेगीन आमचे डिस्ट्रॉय करूं नाका गोंय आमचें सोबीत गोंय आमकां सगळ्यांक फ्रिडम दी भोंवपाक आख्खे सुवातेर या आनी सगळे म्हाज्या गोंयचो आख्खे संवसाराक लोक आहा पळय ते काय येवन हांगासर रावन दी आनी पळोवन दी काय बरें आमचें सोबीत गोंय तें गोंया एकूच उरलां which is very beautiful, which is on the map of the whole world. My humble request for the government to see that the building is demolished. And I hope that I will do something for this Goa. That is my request and thank you so much for giving me this opportunity. लोकांकडे public आहे पाहिजे. बाबा दुसऱ्या कोविड पडाची तुझ्या कोविडांतल्यान ही कोविड करून आमी मागता जावं ती समील आयज हांगासर प्रोटेस्ट चालू आहा तेंचो फास्टींग हंगर तुमचो हांगासरले तुमी लिडर म्हणून पळयता लोक तुमकां कितें दिसता तुमकां हेचेर पयले सुवातेर आमी आयज आमच्या गोंयच्या सायबाच्या पवित्र स्थानार उबे आसा गोंयच्या सायबाच्या पांया कडेन हांगा सगळे उबे आसा ताका म्हजो नमस्कार करता वंदन करता आनी हो जो सत्याग्रह आमच्या गोंयच्या लोकांनी सुरू केल्लो आसा आमी आज हांगा पळयता ह्या सत्याग्रहाक 3 दीस जाले आनी ह्या सत्याग्रहाक आमची गोंयची भाव भयणां हांगा ह्या सत्याग्रहाक बसलेली आसा सगळ्या जाती धर्माची बसलेली आसा आनी हो सत्याग्रह करपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेली 4 म्हयने जाले सातत्यान एक हांगा जो इलिगल स्ट्रक्चर जी BJPचे नॅशनल स्पोक्सपर्सन आहा NC चायना NC हिने जो हांगा इलिगल स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट केल्लो आहा ताका विरोध करपाक गेली 4 म्हयने जाली हांगा हो एज्युकेशन चालू आहा आनी सरकाराक त्याच्या बाबतींत कांय पडलें ना ज्या वेळार ही बिल्डिंगेचे विरोधात एज्युकेशन सुरू जालें त्या वेळार ते बिल्डिंगेचें काम थोडेंच जाल्लें आनी आज तर तूं पळयत जाल्यार ती बिल्डींग अक्षरशः कंप्लीट जाल्ली आसा सो त्या खातीर हो सत्याग्रह आमच्या सगळ्या गोंयच्या भाव भयणांनी सुरू केल्लो आसा आनी ताका तेंको दिवपाक म्हाका दिसता ज्या वेळार हें एज्युकेशन सुरू जालें जुलय म्हयन्यान त्या पयले दिसांच्यान हांव तांच्या बरोबर आसा आनी हांव हांगासरलो स्थानीक आसल्या कारणान हांव रावता खोर्ले आनी ओल्ड गोवा ल्हानपणान म्हाजो येवप वचप आसतलें हांवें पळयल्लें की हांगा एक खंय ती ल्हानशी खूब आसली आज इतली व्हडली बिल्डींग जाता आनी हे हेरिटेज व्हॅल्यू आमचे सगळे काबार करपाचो प्रयत्न आसा तुमी जर पळयत जाल्यार पयलींचे सपोज जर कन्स्ट्रक्शन पळयत पयलींचे
जाल्यार तितून त्या पयलींच्या कन्स्ट्रक्शनान फक्त ल्हानशी खोप आहा पण आज पळय ते केदें मोठें जाल्लें आसा 50 स्क्वेअर मिटराची खोप आज जवळ जवळ 500 स्क्वेअर मिटराच्या वयर ते बांदकाम केल्लें आसा. हे सरकार कशें करपाक दिता कशें पॉसिबल आहा जो पर्यंत सरकाराची सगळ्यो ऑथॉरिटी वचून इनवॉल्व ना तो पर्यंत तें अशक्य. आनी आमी पळयता की हे स्ट्रक्चर तुमकां दाखयता पळय हे ओरिजिनल स्ट्रक्चर जे फक्त 50 मिटराचें आसा आनी आज तेजेर सगळे वायोलेशन करून CRZ वायोलेशन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचे रुल्स एंड रेग्युलेशन वायोलेशन करून हेरिटेज व्हॅल्यू जे आसा ते वायोलेट करून सगळे येदें व्हडलें कन्स्ट्रक्शन सुद्दां केल्लें आसा. तेजो आज खरी म्हणशी जाल्यार सरकारान तुरंत हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. गेली 4 म्हयने जाले लोक आमचे सबंद गोंयचे लोक सगळे जाती धर्माचे लोक हेच्या विरोधान एज्युकेशन करता आनी सरकार उबी आसा. आज एकामेकाचेर ते आरोप करतात. आरोप केले म्हणून हेजो हो प्रश्न सुटना. हो प्रश्न केन्ना सुटलो जो पर्यंत हे डेमोलिश जायना तो पर्यंत हो प्रश्न सुटचो ना. आणि आमकां खबर आसा की आमची स्थानीक पंचायत आसा जी स्थानीक पंचायतीची जबाबदारी आसता की खंयसरूय इलिगल गोश्टी घडटा आनी स्थानीक पंचायतीची एक जबाबदारी मोठी आसता की तांकां सगळें खबर आसता वास्तुस्थिती तरी आसतना तेंच्यांनी कशा पद्दतीन ह्या कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक परमिशन तो एक मोठो प्रश्न. इतकी आज पर्यंत एज्युकेशन जाली आमचे ओल्ड गोंयचे सरपंच एकदां एज्युकेशनाक येयली ना. तेजें कारण कितें आज आमचो कुमारगांव मतदारसंघाचो आमदार आसा तो अलिप्त आसा. येदें व्हडलें आज इलिगल कन्स्ट्रक्शन आमचे हेरिटेज व्हॅल्यू डिस्ट्रॉय करपाक येदें व्हडलें हांगा तेज्या पांया कडेन तेज्या लागीं जाता आनी आज आमचो आमदार आनी ओल्ड गोंयचे सरपंच ताका कांयच पडलें ते फक्त पळयता. त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन हांव सरकारा कडेन मागता की खुबशे जाणांनी उलोवन दाखयल्लें आसा की अशा पद्दतीन जर हेरिटेज व्हॅल्यू जर अशें कन्स्ट्रक्शन येयलें हो एक खंय तरी प्रेसिडेंट जातलो आनी गोंयभर अशेंच कामां जातली. आमचे कंप्लीट गोंयचे हेरिटेज व्हॅल्यू काबार जातलो. त्या खातीर हेजेर तुरंत सरकाराक एक्शन घेवपाची गरज आसा. 4 म्हयने सरकारान काडले वेळ वाया गेल्ली आसा. आतां वेळा घालूं नाका. ह्या स्ट्रक्चराचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन जावची अशें हांव सरकारा कडेन मागता. गोरखदास सुरेश केरकर दुराती पुलेगांव ह्याच एरियेचो आयज आमी हांगा रावला की गोंय सांबाळपाक गांव सांबाळपाक आयज जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन येयला विदीन द बफर झोन जे ऑब्स्ट्रक्शन जाला विदीन म्हणजे जी बफर झोन आसा जी एरिया आसा ती कमी 100 मिटरच्या भितर येयला तेजी एक्शन घेवची आनी हेज्या फुडें आमी खंयचें कन्स्ट्रक्शन हांगा येवंक जायना हेजी आमी जापसाल दिवंक जाय. आनी जे पर्यंत कन्स्ट्रक्शन एक्शन जायना डिमोलीश जायना त्या पर्यंत आमचो गांवचो पाठिंबा आसतलो जायका. आज मुद्दम आयिल्लो हांगा सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करपाक हांगा जे म्हणजे आमची भाव भयणां बसल्या. गोंयचो हो पवित्र स्थान सगळ्या गोंयकारां खातीर हो पवित्र स्थान एक सेक्रेड प्लेस. पण आतां जे NOC दिल्या ते बिल्डींग येता विथीन 200 मिटर्स ऑफ हेरिटेज सायट पयलीं म्हणल्यार ती इलिगल. सो पयलीं ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें तरी कोणें हाजो सरकारान उगड करपाक जाय. आनी एकान एक सरकार जो आसा प्रमोद सावंत ताका गोंयचे केन्ना पडिल्लेच ना. आमी सदांच म्हणत आसा हो पपेट सावंत जो तो हायकमांड सांगता तशें तो आयकता. आतां BJPची कोण गोंयची भायली लिडर येता आनी हांगा व्हडलो बंगलो बांदता विथीन हेरिटेज स्ट्रक्चर हे पयलीं म्हणल्यार कशें ताका धाडत जाता हें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ताका दिवपाक आनी सावंत बाब फुडें दुखत चल्ला. हो आतां 3 म्हयने जाले लोक इश्यू काडटा सगळ्या गोंयकाराचें मन चळवळटा आनी व्हडल्या साहेबाच्या फेस्ताक 3 तारखेक येता. गोंयचो साहेब जो आसा तो दाखयतलोच न्याय तो करतलोच साहेब करतो न्हय. पण आतां वेळ आसा प्रमोद सावंताक निर्णायक निर्णय घेवपाचो. हे सावंतवाडीचें सरकार न्हय आमकां नाका. सावंतवाडीचें सरकार वेळ येयलो आसा पपेट सावंत जो आसा पळय निर्णायक निर्णय घेवपाचो. तसोच मायकल लोबो बाब सांगता डेमोलिश करता हें करता तें करता. तो सरकारान आसा तो सरकारान जर आसूं तो भायल्यान कित्याक उलयता. ताणें प्रमोद सावंताक सरळ एक राजिनामो दिवपाक आपल्या जायना तो आपल्या कांय कोण आयकना. तेन्ना निर्लज्जपणान भायल्यान रावन तो बोबो मारता पळय ते कोतो येवपाक ना. आतां वेळ आसा निर्णायक निर्णय घेवपाचे. हे स्ट्रक्चराक कोणें परमिशन दिलां कित्याक परमिशन दिलां कशें तूं उबें जालें इतलो तेंप हाजो प्रमोद सावंत गोंयच्या जनतेक सांगपाचें. हो वेळ आयिल्लो आसा आनी सगळें ओपन करपाचें कितें तें. हे गोंयची जनता आतां फसपाची ना. आमी सगळीं हांगा भाव भयणां बसल्या तांचो 3रो दीस तांच्या वांगडा सॉलिडरिटी आमची कायम आसा आनी आमच्या लोकां बरोबर आसतले आमी. फाटल्या त्या आयताराच व्हडली मिटींग जाल्ले आमचे आम आदमीचे सगळे कार्यकर्ते जावं लिडर आयिल्ले
टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी एंड टू सेक्टर सपोर्ट कित्याक गोंय आमकां वाचोवपाक जाय. गोंयाची पेड्यार जाल्ले आसा, प्रत्येक घात जाता गोंयचो पळय, हो एकूच घात मारला. अशें कितले प्रत्येक वेळा जावं ते कोल जावं ते लिनियर प्रोजेक्ट की गोंयची आयडेंटिटी खंय आसा पळय ती नश्ट करपाचो प्रत्येक सरकार हो आसा बीजेपीचो तो प्रयत्न करता आयडेंटिटी मिटोवपाची. आनी आम आदमी पार्टी गोंय वाचोवपाक, गोंय दवरपाक, गोंयकारपण दवरपाक सदांच फुडें आसतली. आम्ही होता का